आज पेपराचेर आयलां मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट हेडलायन नो प्लॅन्स टू प्रायवेटायज हिस्टॉरीक आग्वाद जेल म्हळ्यार 30 जुलैक क्वेश्चन नंबर 1B आमचे सगळे तिनूय गोवा फॉरवर्डाच्या आमदारांच्या नांवार आनी म्हाका दिसता रोहन खंवटेर बी हाजेर आमचो क्वेश्चन आशिल्लो तो क्वेश्चन डिस्कस जावंक मेळना कित्याक पोस्टपोन्ड क्वेश्चन कोल ब्लॉकाचेर जो आशिल्लो पोस्टपोन्ड क्वेश्चन पोस्टपोन परतो करूंक मेळना पुणून विश्वजीत राणेन उबे रावन पोस्टपोन केलो आनी ताजेर आवाज जालो आनी आवाजाचेर क्वेश्चन हांवें एडजन करून उडयलो धपक्याक म्हाका दिसता सरकाराक हें उत्तर दिवपाची इच्छा नाशिल्ली आनी भिल्ले कितें एक्सपोज जातलें कित्याक उत्तरान मुखेलमंत्र्यान हें जें कितें उलयलां हो एक जुमला असो प्रूफ केला आतां तो कितें म्हणटा की आपल्यान हें कोणाक कांय दिवंक ना म्हणून उत्तरान क्लियर कट म्हणटात की आफ्टर फॉलोईंग ऑल कोडल प्रोसिजर्स GTDC has shortlisted Messrs दृष्टी as O&M operator. O&M means operations and maintenance operator for looking after operations and maintenance of the premises under overall supervision and control of GTDC. हे उत्तर सांगता हें उत्तर वाचता हांव एसेंब्लीन दिल्लें उत्तर तातूंत एनेक्शर्स आसात एनेक्शरान अशें कळटा की सरकारान 26,69 लाख म्हळ्यार 26.69 crores सरकारान स्वदेश दर्शन स्किमाचेर आग्वाद जेल रिनोवेट करपाक पयशे मोडले हें एक आमचें दायज स्वातंत्र्य सैनीक ते जेलान पडून गोंयांक स्वातंत्र्य मेळ्ळें एक स्वातंत्र्य सैनिकान थंय पांय घालनासतना वो एक लोकप्रतिनिधी कालचो हो तो कोण तो प्रमोद सावंत आनी मायकल लोबो सोडून आमी कोण थंय पांय पसून दिवनासतना आनी पावणेर काडून तें ऑलरेडी दिलें अशें तांचें उत्तरूच दाखयता आतां उत्तराचेर अशें फुडें कळटा की हें जें दृश्टी लायफ सेवींग प्रायवेट लिमिटेड म्हणटा तेजें कन्सॉर्टियम हाका हें O&M पार्टनर म्हणून दिल्लें आहा तातूंत पार्टनर आहा राजीव सोमानी आनी नटवरलाल रमेश्वरलाल सोमानी म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां भुमिपुत्रे आसतलें कळ्ळें तुका न्ही भुमिपुत्र म्हणून फकाणां करना रे हांव पूण नवें डेफिनेशन आतां सगळें तांचें आतां अशें आयिल्लें आहा तातूंत ऑपरेशन्स एंड मेंटेनन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन झोन म्हणून एक उत्तर आहा तातूंत अशें म्हणटात की डिस्कावंट ऑफ 50% विल बी ऑफर्ड टू स्कूल स्टुडंट्स म्हळ्यार खंय पावले ते पळय तूं आतां डिस्कावंट बी दिवपाचेर पावले एंड फ्री एंट्री फॉर फ्रीडम फायटर्स एंड देअर स्पाउसीस आतां पूण काम कितें करतले तातूंत ते म्हणटात ऑर्गनायझींग आउटडोर इव्हेंट्स अलोंग द फोर्टिफिकेशन एरिया म्हळ्यार कितें की जेलाचे भायर जो हें आहा तुमी केन्ना गेल्या मरे ते जेलांत आमी गेल्ले केन्ना पयलीं आमचे दुसरे कोण फ्रेंड बी आशिल्ले तेन्ना तांकां विजीट मारपाक गेल्ले तो जो अलोंग द फोर्टिफिकेशन वॉल जो आहा थंय आउटडोर इव्हेंट्स करप म्हणून आउटडोर इव्हेंट्स म्हळ्यार कितें फाल्यां लग्नां जावंक लागतलीं थंय पार्ट्यो जावंक लागतल्यो आनीक ताजे फुडें ते म्हणटात टाय अप फॉर ऑर्गनायझींग बोट टूर्स फ्रॉम सांता मोनिका जेटी टू आग्वाद लोवर फोर्ट म्हळ्यार सेंट्रल जेल जेटी एंड फोटोग्राफ पॉयंट्स म्हळ्यार ती मरिना कशी करूं येता थंय बॅक वॉटर्स आहा ते ब्रेक वॉटर्स म्हणून आहा ब्रेक वॉटर म्हळ्यार तें हें आहा थंय मरिना जाता तें बी सगळें करपाचें ताणें अरेंजमेंट केलां ताजे फुडें ते म्हणटात O&M ऑफ सावंड एंड लायट शो सावंड एंड लायट शो खंय आयलो सावंड एंड लायट शो म्हणटा तो हाका हांव ओपोज करना जावचो पूण हें सगळें तांणी दिल्लें आहा कोणाक पेपर सांगता की आमी कोणाक दिवंक ना GTDCच्याच हातांत आहा आमी ऑपरेशन करपाक कोणाक तरी दवरला हाजो अर्थ कितें हें आमी गोंयकार घर बांदलां
आनी ते मेंटेन करपाक हांवें हांगा स्टाफ दवरला. निवळ उरचें, इलेक्ट्रिसिटी सारकी आसची, कितें तुटलें जाल्यार रिपेर करचें. हे जे मनीस काम करपाक हांगा आसा तांकां हांव फारीक करता, ते म्हाका फारीक करनात. कितें रे, सादें कोंकणीन जर उलयतलो हांव सारकें सादी भाशा, हें ONM बी म्हणून लोकांक घुसपावपाचें न्ही, सादें भाशेन. हॅलो, सादे भाशेन जर उलयतलो जाल्यार तुका जर तुजें मेंटेन करपाक तुवें कोणाक तरी कामाक दवरला जाल्यार तूं ताका पयशे दितलो काय ते तुका पयशे दितले? आतां हांवें जर हांगा कोणाक कामाक दवरला, ताका कामाक रावपाक, तेजें काम करपाक हांवें ताका सॅलरी दिवची पडली ना. हांगा उलटें आहा, ते सरकाराक पयशे दितले. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ असो की तुमी हें सगळें दिलें तांकां आनी ते ताचेर जोडटले आनी तुमकां पयशे दितले. कितले पयशे दितले? अरावंड 1.5 कोटी रुपया वर्साक. हाचो अर्थ कितें? एक 10-12 लाख रुपया म्हयन्याक. आमची ही जी सेंट्रल जेल आहा, आग्वाद जेल म्हणटाली, जी आमची हेरिटेज, ही हेरिटेज ते 10-12 लाखांक म्हयन्याक तांणी दिली. 10-12 लाख आतां कोणाक मेळटले? सरकाराक मेळटले. हांकां कितले मेळटले तें म्हाका खबर ना, तें कोंत म्हजे कडेन ना. पूण म्हजे कडेन म्हाका एक खबर आहा की हांणी हें दिवपाचें सगळें केलें. आतां प्रश्न असो येता, आमचो प्रश्न जावपाचो आशिल्लो की जेन्ना तूं 26 कोटी 69 लाख मोडटा, 26.69 crores मोडटा, तेन्ना पयली वस्त म्हणटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इतले तुवें पयशे मोडले, ते पयशे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ते बाद कितल्या वर्सांनी जावंक जाय? खंयचोय बिझनेस मॅनेजमेंटान आशिल्लो मनीस सांगतलो की खंयचोय धंदो 8 ते 10 वर्सांनी बाद जावंक जाय. म्हणजे जो इन्वेस्टमेंट तुवें केलो तो बाद जावंक जाय. हांचे जर 1 कोटी आनी 1.5 कोटी पळयले जाल्यार ताका 25 वर्सां लागतलीं. सो आग्वाद जेल हाचेर धंदो जावंक शकना. इतलें तें हें आहा, म्हळ्यार सो बॅड बिझनेस की बाद पसून जावंक शकना, 20 वर्सां लागतलीं. अशें इतलें बॅड बिझनेस तो काय आनी भरमसाट भितर लाच केला खाल्या. हे प्रश्न गोंयकारांक ताणें उत्तर दिवचें पडटलें. आतां दुर्गादास कामतीन एक 14 जुलैक RTI घाली आनी त्या RTIचें उत्तर ताका काल आयलां. ताणें मागलां की सर्टिफायड कॉपीज ऑफ ऑल फायल नोटिंग्स with regards to the appointment of operator for maintenance, operations and maintenance of Agwad Lower Fort, Central Jail in Goa. Taka uttar de aayla. Currently, the file has been sent to government for approval, for obtaining government approval. Hence, above information can't be furnished. Once we receive the approval, information can be provided. Otherwise, this is a work in progress. तुमचें काम चालू आहा. आमी फक्त प्रश्नूच घालून असेंब्लीन ओगी रावना, आमी हे दुसरे सायडीनूय हांकां चॅक करतात. बोर्ड मातशें वापरूंक जाय, आनी जो मनीस बोर्ड वापरना तो कितें करता? जुमला करता. एकदां आमी पयलीं सगळ्यांनी आयकलां की तांकां सांगलें 15-15 लाख पावतले म्हणून. मागीर पावलेच ना, लोकांनी बोवाळ केलो. मागीर कोणें तरी सांगलें ना, वो तो चुनावी जुमला था. ते भशेन हो हांगाचो आमचो जो आहा मुखेलमंत्री, हो जुमला करीत आहा. हाका आतां नांव घालचें पडलें नवें, हो जुमला पुत्र म्हणून. कित्याक थंयच्यान आयकून तो हांगा फोडटा, असले जुमला करता. आनी तो इतले फास्ट करता. तूं पळय, ताणें स्टार्ट केलें लोकशायेची हत्या करून. 10 दिसांची असेंब्ली जावपाची आसली, ती 3 दिसान करून उडयली. कशी तरी वावर काडलो. सो फर्स्ट लोकशायेची हत्या. मागीर तो कितें करता? सारकें न्हय म्हणल्यार